बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. कसे आहात तुम्ही? मम्मी आय कर आज ऋतुका स्टार्ट केला व्हिडिओ. वा रे तुमकां सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. जालें आमची सकाळ. सो ताती शिवाता हें हाडला चिकन. सो म्हटलें ताती बी वॉश करून दवरूंक जाय, नाजाल्यार कितें जाता बरें आमकां तें लायक ना अशें धरून दवरपाक. सो बरें ताका वॉश करून न्ही दवरता. सो जालें आमचें ब्रेकफास्ट बी. आयज कांय ना स्पेशल. आयज इशूकाक न्ही हांवें हें केल्लें शाबुदाणाचें. फर्स्ट टायम शाबुदाणा रातचे सोक करून दवरले. मागीर एक खजूर, एक बादाम आनी मागीर काजू. तें खावंक ना आयज. कोणा खबर आवडूंक ना दिसता. पूण आयज फर्स्ट टायम दिल्लें हांवें. ताका तें लायक जावंक ना. मतलब थोडेच खालता आनी थोडे तशेंच दवरला. आई हाय कर. हाय. ओके चला आयज करून घेता. चिकन बीन क्लीन करता. ओके मागीर मेळटा तुमकां. चला. सो आनी कांय सकाळच्यान ब्लॉग करूंकूच ना हांवें. जस्ट आतां अडेज जालें जेवंक बसलां. सदांच न्ही आमचें लेट जाता जेवपाक, कळ्ळें न्ही. 3 जाता जेवपाक आमकां. सो आयज म्हटलें मातशें बेगिना बसया की इशू न्ही आजुनूय उठोंक ना. सो म्हटलें ताका सगळें रेडी करून दवरलें हांवें खिचडी बीन. सो मागीर तो उठलो. सो शिव जेवन गेलो बेगिनाच कित्याक ताका फाल्यां आसा काम. इफ संडे सुद्दां आसलो न्ही फ्री नासना तो. सो फाल्यां ते एक न्यू गोवा बोर्ड ते पयलींचे ओल्ड गोवा बोर्ड आहा न्ही पर्वरी. सो फाल्यां तेजें इनॉग्रेशन आसा. सो खूब बिजी आहा तो. ते चेअर घालूंक जाय, डेकोरेशन बी करूंक जाय. सो जस्ट जेयलो बेगिना आनी गेलो. सो इशू जेयलो. आतां आमी जेवंक बसला. सो तुमकां खबर आयज आसा चिकन पुलाव. एक्चुली आयज चिकन पुलाव करपाचें प्लॅन कित्याक जालें, बाल्कनीन न्ही पुदिना खूब आसा. सो आई म्हणपाली पुदिना वेस्ट जातलें. म्हटलें आयज चिकन हाडया आनी पुलाव करया म्हटलें. आनी चिकन पुलाव हो तुमकां ऑलरेडी हांवें शेअर केला. रोखडे आता आनी खावंक न्ही खूब बरें लागता. ताका तुमकां जस्ट कुकुंबर सलाड केला, थोडे फ्राय केला आनी पुलाव केला. हे ग्रीन पुलाव आनी हे रायस तुमकां सांगता खंयचे हांवें रायस घेतला ते. आनी फ्राय केला आनी कुकुंबर. आई बसला. हां. सो फाटीं तुमकां हांवें एक दाखयल्लें पळय शिवनाथ इव्हेंटाक गेल्लो, बेंगॉली जेवण जेयलो आनी ते रायस शिवनाथान ऑर्डर केल्ले गोबिंदो भोग म्हणून. बेंगॉली रायस बासमती दावताचे. सो पयर आमी इल्लेशे रायस करून पयले जाल्यार इतले जेन्ना कुकरान ते करता न्ही फूल घरान सामको वास आनी वास उरता बासमतीचो. बेस्ट रायस. मातशें एक्सपेन्सीव आहा तो. सो बट ते रायस घालून आयज पुलाव केला. सो बरो जालो न्ही हे. कुकरान केले न्ही वास बरो येता सारको. इतले ते वास सामके हें जाता. बरें आहा. सो एक म्हणजे म्हारग म्हणजे इतलेच. चडशें ते मेळना खंय, फक्त ऑनलायन तुमकां मेळटलें तें. सो यू कॉन ट्राय बीन करपाचें आहा न्ही दावताचें, तुमी ट्राय करूं शकता. खंय तुमकां सुपर मार्केटार बी खंयच मेळचें ना. तुमकां तें ऑनलायनूच मेळटलें. ओके चला जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. इशू आतां उठोंक ना. इशू आतां परत पटी करता. ताका आतां दांत येता न्ही. सो इल्ले करत रावता परत. सो आतां पळोवया. आतां केला आसतना ताणें आतां न्हिदला तो उठोंक ना. म्हणजे बेगीन जेवन घेवया म्हटलें. ओके तो मेळटा मागीर चला. 6:30 जाली आनी आमी हांगा रेडी जाला वचपाक कोलवा. आतां कोलवाक कित्याक लागून वयता आमी हें तुमकां सांगता. सो आमची एक युट्यूब फॅमिली आसा तेमगे पयर आमगेर येयल्ली SP आनी पेद्रो. ओके सो ते आमगेर येयल्ली. सो तेंच्या घरांनी आयज एक गेट टुगेदर आसा, कळ्ळें न्ही. सो अंकलान आमकां न्ही डिसेंबराकूच सांगून दवरलेलें अशें फेब्रुवारीन आमच्या घरा गेट टुगेदर आसा, तुमी येवपाक जाय म्हणून प्या डिसेंबरान. सो मागीर चिंतलें की शिवनाथ या म्हटलें की जस्ट आत्तां येयलो शिवनाथ. तुमकां खबर आहा न्ही हावजींग बोर्ड आसा, फाल्यां इव्हेंट आसा. सॉरी हावजींग बोर्ड गोवा बोर्ड. सो जस्ट आत्तां येयलो शिव न्हांवपाक गेलो. सो आमी सगळीं रेडी जाल्लीं आसा. इशूकूच उरला रेडी जावपाक. सो मागीर तो न्हिदला. आत्तां न्हिदलो तो. आतां उठून जाय ताका रेडी करूंक जाय नाका. सो आतां उठलो ताका रेडी करूंक जाय. सो आनी अंकल आमकां परत फोन करत आहा तुमी येवपाक जाय म्हणून. आनी काल रातचे मेसेज बीन केला फाल्यां येवपाक जाय म्हणून. सो आतां म्हटलें चल वचून येवया म्हटलें. सो 8 o'clock म्हटलां दार उगड पार्सल येयला. सो 7 o'clock अशें भायर सरतली, कळ्ळें न्ही. सो आपयला न्ही ताका म्हटलं वचून येया म्हटलें. अंकल आमी बेजार जातलें न्ही. सो ताका लागून. ओके सो मेळटा तुमकां मागीर. सो पार्सल येयला म्हाजें. तांकां OTP जाय खंय. 1 मिनट. सो आमी आतां भायर सरला. पावला आतां आमी डेल्फिनोजाक. शिव गेला डेल्फिनोजान तांकां कितें व्हरपाक. ओके सो जाली हांगा 7:30 जाली. ट्राफीक खूब. ओके मागीर डायरेक्ट तुमकां तेंगेर मेळटा. ओके चला. ही गाडी पळयात बरी आहा. सो फायनली पावली आमी कोलवा पावली. पण कोलवा कडेन पावल्याची कलंगूट गेल्या दिसता न्ही. म्हणजे आहेत न्ही ते बीच सायड न्ही. लास्ट आमी येयल्ली फामाक शिवनाथ. मागीर आमी येवंकूच ना. बरी दिसता हांगासर सारकें भरून खंय. फुडें गेल्यार बीच. सो फायनली पावली आमी तेंगेर.
सायडीन सगळे शॉपा बीन आसात फुडें बिचांनी गे ताका लागून कोलवा बीच फुडें हांगा सगळो लोक पळय कितलो आयज संडे न्ही कितलो लोक पळय आवय सामके कलरफूल सामके तुमकां इशुकाचो लूक दाखयता दाखूच ना आयज न्ही आमकां ते आमी तेंगे येयला न्ही एस पी आंटीगेर तिणें दिल्ले हे कपडे आनी म्हाका खूब लायक जाले फुलां मोय फुलां जाला मोय फूल जाला आनी मोय फ्लावर न्ही इशवीक कोणाक येयली तूं ही खंय दिवली हय सो पावली आमी वयता ओके देवा Yes. Hadi Marizi. Yes. Yes. Kosa. Excellent. Yes. Thank you. Yes. कितें शाबुदाना इशुका सामकें बरें दिसता जुबर बी म्हणून पळयत तो उले माकरो सो हांगासर न्ही माक रेवलोन येयला तुजें एक फोटो काडटा Yes. Yeah. One minute. SP all the way from UK, Kolwa, and Kolwa to UK. A beautiful song for you, happy people from great Elvis, Chris Perry, and Sandy.
येस 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 थोड़ा इशूका आयला न्हीद तू घातला हांगा न्हीद न्हीद Course one. Better than all right, ladies, some Brazilian music. Sorry. इशू बसला महाराजा न्हू रे तो जस्ट पावली आमी घरा 11:30 जाले पावले ओके बरें आसलें आयचो दीस आनी हांवें न्ही लायफान फर्स्ट टायम पापडाचें कालदेन खाला न्हू ना तुवें खाला आं टॉयलेटींग केला सो पापडाचें कालदेन हांवें फर्स्ट टायम खाला आनी म्हाका खूब लायक जालें बरें आसलें जेवण रे ओके सो जालें इतलेंच आनी हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर